नाही नाही चल स्टार्ट केला हय प्राइम सेट आम्ही नमस्कार. कुठून आज जी प्रेस मीट आम्ही घेतल्या म्हणजे प्रोग्राम असा मोदी ॲट 20 त्या प्रोग्राम खातीर आमची भारतीय जनता पार्टीचे जे कमिटी केलं त्याचा हांव कन्व्हिनर आहा. ताजे बरोबर आमचे बाबाजी सावंत ते को कन्व्हिनर आसात त्या कमिटीचे. त्याशिवाय जे आमच्या टिचर्स सेल आसा ताजे कन्व्हिनर आहा आनी माझ्या विजय वटेनार रुपेश कामत आमचे सोशल मिडिया हेड आनी ह्या कमिटीचे मेंबर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि 2021 आमच्या राजकीय कार्यकिर्दीचो एक रेकॉर्ड घेतला आसा. तो रेकॉर्ड असो की सतत 20 वर्सां एखाद्या राजकीय उच्च पदार पावपाचो हो आपलो इंटरनॅशनल रेकॉर्ड आसा. म्हणजे हाजे पयलीं फक्त बिल क्लिंटन पळय जाता अमेरिकेचो पास्ट प्रेसिडेंट ताजो 2 टर्म गव्हर्नर एका स्टेटीचो आनी 2 टर्म प्रेसिडेंट म्हणून रेकॉर्ड आसा. पण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी 3 टर्म आमचे 12 वर्सां सादारण गुजरातचे मुख्यमंत्री आनी ताजे नंतर सतत 8 वर्सां पंतप्रधान म्हणून 20 वर्सांचो रेकॉर्ड 2021 पूर्ण केला. आणि तांणी गुजरातीन जे पळय काम केले मुख्यमंत्री म्हणून आणि डेव्हलपमेंटचे एक स्पेशल मोदी मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जे पळय एस्टॅब्लिश केले ताका लागून 2014 भारतातल्या जनतेन तांकां आणि भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या जे हे आसा हातून निवडून दिले. 272 सीट त्यांना मेळ्ळे हाची एक 300च्या वयर. आनी ताजे नंतर 5 वर्सां पंतप्रधान म्हणून तांचें काम पळोवन आनी तांणी ज्या प्रमाणे वेगवेगळ्यो स्किमी केल्या त्यो इम्प्लिमेंट केल्यो. वेगवेगळ्या प्रकारचे देशाच्या बऱ्या खातीर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट घातलेले. हाजे खातीर परत एकदा 2019 मोठ्या टप्पे घालून भारतीय जनता पार्टी 302 सीट मेळ्ळी. एनडीए 342. सो अशा प्रकारचे एक भव्य असे यश तांकां मेळ्ळे. आनी आमी पळयलां की जे वेगवेगळे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल पोल्स पळय जाल्या तातूंत तांकां नुसतें नॅशनल लोकप्रियताच न्हय तर इंटरनॅशनली एक लिडर म्हणून ते लिडिंग करतात सगळ्या पोलांनी. आनी एक त्या खातीर हे तांची जी वाटचाल आसा राजकीय वाटचाल ह्या वाटचालीचेर ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ह्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनान एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं रुपा पब्लिकेशनच्या. त्या पुस्तकाचे नाव आसा मोदी ॲट 20 ड्रीम्स मेड डिलिव्हरी. हे जे पुस्तक पळय आसा हातूंत भारतांतले इंटलेक्च्युअल इकॉनॉमिस्ट रायटर्स इंडस्ट्रियलिस्ट असे कितलेशेच जाणांनी हातूंत लेख बरयल्ले आसात. आमची गान सम्राज्ञी लेख लता मंगेशकर हाणें हाका एक प्रस्तावना दिल्ली आसा. आनी ह्या पुस्तकांत मोदी गव्हर्नन्साचे जे वेगवेगळे पैलू पळय आसात ते पैलू ताणें आपल्या ह्या आर्टिकलांनी आपल्या लेखांनी ताणें हे केल्ले आसात चित्रीत केल्ले आसा बरयल्ले आसा. आनी हाजो प्रसार जावचो आनी हाजे खातीर ह्या पुस्तकाचो जे हे पळय आसा ते सगळ्या फुडें पावचे हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीन ठरयला की देशभर सगळे जे आमचे जिल्हे आसात त्या जिल्ह्यांनी एक एक सिम्पोजियम मिटींग घेवपाची असो एक निर्णय घेतलो आसा. त्या निर्णयानुसार आमी गोंयांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी एक एक मिटींग घेवपाची आसा सिम्पोजियम टाईप. तातूंत आमचे मुख्यमंत्री आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आनी त्याच बरोबर एमिनंट स्पिकर्स भाग घेतले.
तातूंत ती पणजेची जी मिटींग पळय आसा येत्या मंगळारा ती 26 जुलयाक सांजे 5 वरांचेर हिराल्गो हॉटेलाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत जावपाची आसा आनी ह्या मिटिंगेक आमी गोंयचे उत्तर गोंयाचे खास करून प्रतिश्ठीत व्यक्ती इंटलेक्च्युअल्स प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स एडवोकेट्स त्याच प्रमाणे आमचे कार्यकर्ते आनी लिडर हांकां इन्वायट केल्ले आसात आनी ह्या कॉन्फरन्साचें उद्घाटन मिटिंगेचें उद्घाटन आमचे प्रदेशाध्यक्ष करतले आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रोफेसर दत्तेश पडवळेकर आनी श्री गिरीराज वेर्णेकर हे ह्या पुस्तकात जे वेगवेगळे प्रकारचे एपिक केल्ले आसा त्या हाचेर उलोवप करतले त्याच वाय प्रश्नोत्तराचो वेळ आसतलो दुसरी जी डिस्ट्रिक्ट लेवल मिटींग पळय आसा ती वास्को ठरयल्ली आसा ताची तारीख अजून धरून ना पण ऑगस्टात ही दुसरी मिटींग जातली आनी त्याच बरोबर गोंयची 2 कॉलेजीस पळय आसा तांचे मॅनेजमेंट फुडें आयिल्ले आसा की अशा प्रकारचो कार्यक्रम तांच्या कॉलेजांनी जावचो कॉलेज स्टुडंटा खातीर कारण आमचे प्रायम मिनिस्टर जे काम पळय करतात ते युथा कडेन पावपाक जाय कॉलेज स्टुडंटा कडेन पावपाक जाय यूथ हो एक मोठो घटक आसा सगळ्यां फुडें हे मॉडेल पावपाक जाय आनी कशा प्रकारे आमचे पंतप्रधान देशाच्या हाचे खातीर उन्नती काम करीत आसा हाची जी म्हायती इवन कॉलेज स्टुडंटांक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर उत्तर गोव्यात म्हापशाचे सारस्वत कॉलेज हांगा 29 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर कॉलेज विद्यार्थ्यां खातीर कार्यक्रम जातलो सेक्युलर टायम आनी त्याच प्रमाणे दक्षिण गोंयांत ES कॉलेज फोंडा पळय आसा थंय 3 तारखेक ऑगस्टच्या 3 तारखेक 11 वरांचेर सकाळी ES कॉलेज फोंडा हांगा कॉलेज विद्यार्थ्यां खातीर कार्यक्रम जातलो आनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या हाच्या बरोबरूच प्रेसाचे हांकां आमंत्रण आमी धाडटले सगळ्यांनी ह्या हातूंत कार्यक्रमात भागीदार जावचे अशी पक्षाची पार्टीची इच्छा आसा त्यामुळे हो कार्यक्रम सफल करपा खातीर आमी आतांचे प्रयत्न करतले आता सांगितल्याप्रमाणे मोदी एक 20 वर्षाचो एक मोठो सक्सेसफूल कार्यकाळ नरेंद्रजी मोदी हांचो पंतप्रधान म्हणून 8 वर्सांत ताच्या आदली 12 वर्सां गुजरात राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आमी सगळ्या भारतवासियांनी पळयला पळयत आसात आनी त्या निमतान जे पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम मीट डेलिव्हरी this book is a contribution of 7 sections. There are 21 chapters written by some eminent personalities from India who have contributed tremendously in their respective professional areas. People like Nandan Nilekani, Anupam Kherji, P.V. Sindhu, Ripendra Mishra, Sadhguru, Dr. Devi Shetty, Ashok Gulati, Ajay Mathur, Dr. Shamika Ravi, Arvinda Panagaria, Anantha Nageswaran, Pradeep Gupta, Sudha Murthy, Ajit Doval. Likewise, 21 different eminent personalities from various fields, they have contributed to this book, citing what is the impact of good working, good governance in the society and how it is benefiting to the people across India. Similarly, all over India, every district there is going to be a program of this type, and preparations are going on all over India. Several programs have started. In Goa, आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आमचे 4 कार्यक्रम आसात. पयलो 26 तारखेक हॉटेल हिराल्गोपणची सकाळी सांजचो 5 वरांचेर. सो Bharatiya Janata Party is requesting people to be part of this symposium, where the discussion will be on the content of this book by some eminent speakers. Thank you.